मंगलम. वर्सयभर विंगड विंगड तरांच्यो धार्मीक कार्यावळ्यो आनी उत्सव जायत असतात. रामनम हो मठाचो मुखेल उत्सव. फाटली साबार वर्सां सेवकरी आनी वाडेकर मंडळी हे मेळून नाटकां करताले. कांय कारणाक लागून ती स्थगीत आसात. तरी सुद्धा हांगाचे थळावे लोक श्री रामदेवा मुखार येवन आपली नांदी सादर करतात. तांच्या ह्या सेवेची ह्या नांदी दर्शनाच्या कार्यक्रमात दखल घेवपाक आमकां खूब खोस भोगता. तांच्या नांदीची आतां आमी सुरवात करतात. नांदीचे बोल आसात. जय 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 श्री रामदेवा, अज्ञ बालके तुझिया पाया. जय जय श्री रामदेवा. सारखे हा
पहिले चांगला. फाटल्यान बशिल्ले सगळे प्रेक्षकां कडेन एक मागणी आसा, तांणी फुडें येवन बसचें. फुडलीं सिटां रिकामी आसात. तुमी जर फुडें येवन बसले जाल्यार आमकां उमेद येतली, आमकां तुमचे कडेन संवाद सादपाक मेळटलो. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागणी की तांणी येवन फुडें बसचें. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांक वंदन करता. श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी मठाक अंदू वर्साक 550 वर्सां पुराय जाल्यात. समेस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचो मानबिंदू कसो आमचो हो श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी मठ आणि देखूनच आनंद आणि अभिमानाचो हो उत्सव. 23 मठाधीशांची पदवीत परंपरा लाभिल्लो हो आमचो मठ आज 24व्या मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी महाराजांच्या फुडारपणाखाला एक खूब उंचेली झेप घेवपाक सिद्ध जाला. आमकां सगळ्यांक याची डोळी, याची डोळा, याची देही हे पळोवपाक मेळटा हे आमचें खूब व्हडलें भाग्य. ह्या उत्सवाच्या 11 दिसांच्या कार्यावळींतलो आज 6वो दीस. फाटले 5 दिसांत विंगड विंगड प्रकारच्यो कार्यावळी तुमी हांगा पळयल्ल्यो आसातच, पूण आयची कार्यावळ खूब वेगळे तरेची आसा. परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या संकल्पनेंतल्यान साकार जाल्ली ही कार्यावळ नांदी दर्शन. ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दितना मनाक संतोष भोगता. ह्या कार्यावळींतले कलाकार वेवसायीक न्ही, ते पुरायपणान हौशी कलाकार. फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यां मदीं तांणी घेतिल्ल्या परिश्रमाचो परमोच्च बिंदू म्हळ्यार आयची ही नांदी दर्शन कार्यावळ. गोंयांत संगीत नाटकांक नांदीची खूब व्हडली परंपरा आसा. उत्सवी आनी हौशी नाटकांनी ती परंपरा फुडें व्हेल्या. गोंयचीं देवळां आनी तातूंत जावपी नाटकां हांचें एक अटूट अशें नातें आसा. नाटकां ही देवळां पासून वेगळीं काडूंकच मेळची नात. गोंयच्या देवळांनी जावपी मुखेल उत्सवांत जावं तो कालो आसूं, शिगमो आसूं वो पिंडिका उत्सव आसूं, कमीत कमी एक तरी नाट्यप्रयोग दरेका देवस्थानांत जाताच जाता. कांय कडेन 5-5, 6 नाटकां सादर जातात. नांदी ही नाटकाची सुरवात. नाटक गद्य आसूं वा संगीत, नांदी ही आसताच आसता. नांदी ही देवदेवतांक केल्ली होरावणी. नाटक सादर करपाक यश मेळचें म्हणून देवा कडेन केल्ली प्रार्थना. नांदी म्हळ्यार धुपाचो सुगंध. नांदी म्हळ्यार घंटेचो मंजूळ नाद आनी निसर्गा कडेन एकरूप जावपाचो मार्ग. जणेक देवळाची आपली स्वताची नांदी आसा. त्या नांदीचो जनक कोण, ती कोणें बरयल्या हें खबर आसतलेंच म्हणून ना, पूण फाटल्या 6 वर्सांनी परंपरेन त्या देवळांनी ती नांदी म्हणटात. गोंयच्या विंगड विंगड देवस्थानांतल्यो अश्यो 15 नांदी आमचे कलाकार आयज हांगा सादर करतले. ह्या शिवाय हे कार्यावळींत सादर जावपी 2 नांदी ह्यो ह्या देवळां कडेन संबंदीत नात. तातूंतली एक नांदी आतां येवपाची आसा. नमनाक घोडोबर्त्याल म्हणटात. हांवें फक्त एक पळी भरच वापरला, तर आनीक वेळ वगडाय नासतना आमी आयच्या दिसाच्या पयल्या नांदीच्या सादरीकरणा कडेन वचुया. पूण ताचे पयलीं एक सुचोवणी. उपकार करून तुमचो मोबायल बंद करात वा सायलंट मोडाचेर दवरात. नांदी जर आवडली जाल्यार ताळयो मारात. तुमच्या ताळयांनी आमच्या कलाकारांची उमेद वाडटा हें मतींत धरात. चलात तर सुरू करुया नांदी मैफल. भारतांतलें पयलें नाटक शाकुंतल. ह्या नाटकाचें आनी गोंयचें एक खेरीत नातें आसा. नाटकाचे लेखक श्री अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी शाकुंतल नाटक बरोवपाची प्रेरणा डोंगरी गांवचे सुपुत्र
आद्य नाटककार श्री कृष्णभट बांदकार हांचेकडच्यान घेतली. ह्या नाटकाचो प्रयोग वट्ट 145 वर्सां पयलीं 1880 वर्सा पुण्यांत जालो आनी ह्या नाटका वांगडाच नांदीची परंपरा सुरू जाली. तर तुमच्या मुखार घेवन येतात गोंयच्या 15 देवस्थानांतले 77 कलाकार. अल्लय्या बिलावल रागांतली नांदी पंचतुंड नरलुंड मालधर. हे नांदीचो संयोजक आसा योगेश सांबरे. हॅलो 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 चेक हॅलो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पार्वतीश आदिनमितो पार्वतीश आदिनमितो
ईशवराचा वेश मिळे तरी ईशवराचा ईशवराचा वेश मिळे तरी ईशवराचा वेश मिळे तरी मूढयत्न शेवटी जातो मूढयत्न शेवटी जातो या न्याये बलवंत विनिजवा पुष्टी रसिकार्चन करितो या न्याये बलवंत विनिजवा पुष्टी रसिकार्चन करितो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पार्वतीश आदिनमितो पार्वतीश आदिनमितो विघ्नवर्गनग भग्नकराळा विघ्नवर्गनग भग्नकराळा विघ्नेश्वर गणपती मगतो विघ्नेश्वर गणपती मगतो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड श्री संस्थान गोकुल प्रजाधिवक्ता मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की धाट रे धाट धाट व्हिडिओ मी सांगतो
हॅलो. कलाकारांची संख्या खूप आशिल्ली कारणान तांच्या मुवमेंटाक थोडोसो वेळ लागता, त्याबद्दल माफी मागता. तुम्ही संयमान ते समजून घेतले अशें समजता. केपें हो गोंयचो एक तालुको आनी त्या गोंयच्या तालुक्याक एक सानसो वाडो कुशावती न्हंयच्या देगेवेलो. त्या वाड्याचें नांव देऊळमळ. ताका देऊळमळ कित्याक म्हणटात तें खबर ना, पूण एक गजाल खरी की थंय मळ आसा आनी थंय देवूळय आसा. एक धाकटेशें देवूळ चामुंडेश्वरीचें. देऊळमळार कुंकळेकार, शिरवयकार, रेगे, तलवडकार आनी सुकटणकार ही मुखेल सारस्वत कुटुंबां. ह्या गांवचें स्थानीक दैवत म्हळ्यार श्री देवी चामुंडेश्वरी. हांगा फाटलीं 6 वर्सां काल्याचो उत्सव जाता. ह्या उत्सवांत स्थानीक कलाकार नाटकां सादर करतात. ह्या नाटकाची सुरवात जाता जय तूं जय श्री चामुंडा देवी ह्या तिलक कामोद रागांतल्या नांदीन. नांदीचे संयोजक आसात श्री अंबेश तलवरकर.
गोंयचो अंत्रूज म्हाल म्हळ्यार देवभुमी, ज्याचें आयचें नांव आसा फोंडा. गोंयांत दोन भशेच्यो खणी आसात, एक मिनाच्यो खणी आनी दुसऱ्यो कलाकारांच्यो खणी. फोंडे म्हणजे अंत्रूज म्हाल ही एक कलाकाराची खाण. ह्या म्हालान फक्त गोंयांतच न्हय तर पुराय भारतांत फामाद अशे गायक आनी संगीतकार दिल्यात. ह्या कलाकारांनी मराठी संगीत नाटकाक खूब व्हड योगदान दिलां. श्री कामाक्षी देवस्थान, श्री रामनाथ देवस्थान, श्री नागेश महारुद्र देवस्थान, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री नवदुर्गा देवस्थान, श्री महासानारायणी देवस्थान, श्री शांतादुर्गा देवस्थान, कपिलेश्वरीचे कपिलेश्वर देवस्थान, अशी वेगवेगळी विंगड विंगड देवस्थानां ह्या वाठारांत आसात. श्री महालक्ष्मी देवस्थान हें तातूंतलेंच एक. गोंयच्या बानोड्या गांवांतलें. ह्या गांवान आपलें नांव खूब उंचेल्या पांवड्यार पावयलां. फाकीवंत लेखक, प्रतितयश दिग्दर्शक आनी अतुलनीय कलाकार ह्या गांवान घडयल्यात. हे कलाकार देवी महालक्ष्मीच्या कृपा आशिर्वादान घडल्यात, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. श्री देवी महालक्ष्मीचो मुखेल उत्सव म्हणजे रामनम. ह्या रामनमीच्या उत्सवांत थळाव्या कलाकारा कडच्यान सादर जावपी नांदीचे बोल वंदन करू जगदंबा चरणी, जो राग आसा नंद राग. आणि ह्या कार्यक्रमाचें संयोजन केलां गौतमी हेदे बांबोळकर.
सुखकर जगता तूच एक हे असशी माता तूच एक हे असशी माता तारी सकला तूच त्राता तारी सकला तूच त्राता वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी सदा ठेवीसी सुखकर जगता सदा ठेवीसी सदा ठेवीसी सुखकर जगता सदा ठेवीसी सुखकर जगता तूच एक ही असशी माता तूच एक ही असशी माता तारी सकला तूच त्राता तारी सकला तूच त्राता वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी सगुण रूपी जे जगती नटले सगुण रूपी जे जगती नटले वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी जगदंबा जगदंबा चरणी श्री महालक्ष्मी माता की मडकय गावचे आराध्य दैवत श्रीदेवी नवदुर्गा ह्या गांवचो उत्सव मुखेल उत्सव म्हळ्यार शिगमो फाल्गून म्हयन्यांतले निमणे 5 दीस हो उत्सव चलता एके काळार गांवचे सारस्वत आनी दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे लोक ही नाटकां सादर करताले 101 वर्सांची परंपरा आशिल्ली ही नाटकां 2016 वर्सा सावन तात्पुरती स्थगीत जाल्ले आसात येणारे काळात ती घडये परतून एक फावट व्हडा उंचायेन सुरू जायत न्ही ती जावचीच अशें आमी मागया हांगा जावपी नाटकाच्यो कुरकुरीत खुसखुशीत कलात्मक आनी विडंबनात्मक अश्यो जायराती काडटाले ही हांगा सांगपासारकी एक खासियत ऐकुया केदार रागांतली वंदनक नट करीत दास नवदुर्गा पदयुगास ही नांदी ह्या नंदीचे संयोजक आसात
श्री प्रबोध कामत आणि शकुंतला बळणे.
थोडे वेळा पयलीं हांवें आमच्या रसीक प्रेक्षकांक सांगिल्लें तुमकां जर एखादी नांदी जर आवडली तर ताळयो मारपाक इल्ली बसून वाडची करनाकात. कलाकारांनी 2 ते 2.5 म्हयने ह्यो नांदी बसोवपाक केला. जवळ जवळ 550 कलाकारांचो संच ह्या नांदीक पार्टिसिपेट जाला. आनी सांगपाची गजाल खोशयेची म्हळ्यार ह्या नांदी मदीं 10 आनी 12 वर्सांची भुरग्यां पासून 82 वर्सांची कलाकार ह्या स्टेजीचेर आयल्या. आत्तांच्या नांदेक मडकय गांवची एक व्हेरी व्हेरी सुपर सिनियर सिटीजन 84 वर्सांची बायल ह्या नांदे मदीं आशिल्ली. परतून एकदां तिचे खातीर ताळयो जावं. मोहिनी देवी हे सादोळशे गांवचे आराध्य दैवत. सादारण 150 वर्सां पोरणे हें देवूळ. खूब वर्सां पयलीं थळावे लोक ह्या देवतेक मनादेवी म्हणटाले. गांवान एक भानुदास मास्तर म्हणून आयलो आनी ताणें पळयलें मनादेवी म्हणटा नांव सारकी न्ही तर तें मोहिनी देवी आनी ताणें त्या लोकांक सादारण पटवून दिलें. मोहिनी देवीच्या नाटकांक 100 वयर वर्सांची परंपरा आसा. भूप रागांतली ही तांची नांदी. वंदन तव पदी माय जननी गे संयोजन केलां बाय पद्मा भट हांणी. हॅलो 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 हॅलो
वन्दन तव पदि माय जननि गे मोहिनी माते नमन तुला 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 गे सुमन पुष्प हे अर्पित तुझला सुमन पुष्प हे अर्पित तुझला आशीर्वचन दे आम्हाला आशीर्वचन दे आम्हाला सेवा देई तव चरणी गे सेवा देई तव चरणी गे वन्दन तव पदि माय जननि गे वन्दन तव पदि माय जननि गे सेवा देई तव चरणी गे सेवा देई तव चरणी गे वन्दन तव पदि माय जननि गे वन्दन तव पदि माय जननि गे वन्दन तव पदि वन्दन तव पदि वन्दन तव पदि माय जननि श्री मोहिनी माता की जय. आमी प्रत्येक ह्यो ज्यो नांदी आज हांगा जाल्यात तातूंतल्या 3 नांदीक आमी एक एक नाटकाची थीम दिल्ली. ऑब्वियसली पयली नांदी जी आशिल्ली ती शाकुंतल नाटकांतली आशिल्ली कारणान त्या नाटकांत त्या नांदी मदीं जे कलाकार आशिल्ले तांणी शाकुंतल नाटकाचो बेस केल्लो. बानवडीची जी पळय आमची नांदी जाली तांकां सौभद्र नाटकाची थीम दिल्ली. आनीक आत्तां जी नांदी जाली मोहिनी देवस्थानाची तांकां संगीत शारदा नाटकाची थीम दिल्ली. हें तुमच्या म्हायती खातीर फक्त सांगता. आयच्या नांदी दर्शन कार्यावळींतली फुडली नांदी आसा ती पणजेच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराची. श्री महालक्ष्मी मंदिराचे मुखेल उत्सव म्हळ्यार चैत्रपुनव आनी रथसप्तम. एका काळार हांगा 6-7 नाटकां जातालीं. वेगवेगळ्या समाजाचे लोक त्या समाजाच्या बॅनरा खाला नाटकां करताले. तातूंत रथसप्तमीकर समाज आणि चैत्रपुनवेकर समाज हे 2 मुखेल सारस्वत पंगड तांची 2 नाटकां जातालीं. आतां पणजेच्या श्रीदेवी महालक्ष्मीची भूप आणि देस अशी मिश्र रागांतली नांदी आयकुया. प्रार्थना महालक्ष्मी माते. आणि या नांदीची संयोजक आशा सौ अक्षया देंबो. हल चेक चेक हल हल हल
सदा त्राते रसरंगासी सदा त्राते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते तव कृपे मंगल
श्री महालक्ष्मी माता की कुशावती न्हंयचे सैमाच्या वेंगेंतलो रिवण गांव. पयलींच्या तेंपाक ह्या गांवाक ऋषिवन म्हणटाले. कालांतरान ताचें नांव रिवण जालें. रिवण गांवचें आराध्य दैवत म्हळ्यार श्री विमलेश्वर. सभोवती रानगा मध्ये देवूळ तेथे बैसला विमलेश्वर रावजी विमलेश्वर रावजी ह्या उतरांनी गांवचो मेळ देवाक होरायता. थंयच्यात लागींच आमचो आमच्या मठाची शाखा रिवणां आसा. कालो, शिगमो, पिंडिका आनी नवरात्र हे गांवचे मुखेल उत्सव. तातूंत शिगमो आनी पिंडिका उत्सवांत थळावे कलाकार आपली नाटकां सादर करतात. 100 वर्सां परस वयर परंपरा लाभिल्ल्या ह्या नाटकाची सुरवात श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा ह्या भूप आनी हंसध्वनी अशा मिश्र रागांतल्या बोलांनी सुरू जाता. तर आयकुया ही नांदी. ह्या नांदीचे संयोजक आसात श्री दिगंबर प्रभुदेसाई.
नांदी दर्शन ह्या कार्यावळीचो जे उगमस्थान आसा ते आमचे परमपूज्य विद्याधीश स्वामी महाराज. तांकां दिसलें की नांदी दर्शन हो कार्यक्रम समस्त मठानुया पर्यंत पावचो. कर्नाटक वाठारांत रावचे आमचे समाज बांधवांक अशे प्रकारचे नांदी दर्शन पळोवपाक मेळना, कारण थंय संगीत नाटकां खूब कमी प्रमाणात जातात किंवा जायनात. आनीक केन्ना तरी 10 ऑक्टोबराक स्वामी महाराजांक मेळपाक एक नांदीची झलक दाखोवपाक आमी 10 ऑक्टोबराक स्वामी महाराजा कडेन गेले. दिल्ली आशिल्ले ते चातुर्मासांतल्यान परतताले. तेदूच ताणें आमकां सांगलें की आमी तांकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमचे कडेन जवळ जवळ 9 नांदी आशिल्ल्यो, 9 काय 10. स्वामी महाराजांनी म्हळें की मडकयची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय, माड्डोची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय, देवकी कृष्णाची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय. आनी आमचे मुखार व्हडलो प्रस्न उबो रावलो, ह्या जाग्यावेल्यो नांदी, ह्या जाग्यावेली नाटकांच बंद जाल्यात, नांदी सोदच्यो पडटात जाल्यार हें कशें जातलें. पूण स्वामी महाराजांचो शब्द आनी तो आमी कसोच सकयल दवरूंक शकनात. आनी म्हणून आमी तितल्याच नेटान त्या प्रयत्नाक लागले आनी त्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आमी ही एक तातूंतली पयली नांदी तुमच्या मुखार येता ती माशेल गांवची. माशेल हो गोंयचो सगळ्यांत चडांत चड देवस्थानां आशिल्लो गांव. गांवांत 100 पावलाक देवळां. श्री मल्लीनाथ पिसुरवळू, शाणोरवळू, शांतादुर्गा चिमलकांद, शांतादुर्गा हळदणकांद, श्री गणपती आनी अशीं जायतीं दैवतां. देवकी कृष्णाचें देवूळ हें तातूंतलेंच एक. गोंयांत ह्या दैवताचें फक्त एकच देवूळ आसा. पुराय भारतांत पावला पावलाक आमकां राधाकृष्ण वा श्री कृष्णाची देवळां मेळटात. मागीर तें मथुरा वृंदावन आसूं वा कर्नाटकांतलो उडपी गांव आसूं, पूण देवकी कृष्णाचें देवूळ घडये अपवादानच मेळटलें. देवकी कृष्णाचो मुखेल उत्सव म्हळ्यार मालिनी पौर्णिमा, जाका आमी मान्नीपुणव म्हणटात कोंकणीन. ह्या उत्सवांत पयलीं काळाक खूब नाटकां जातालीं. सद्याक ती स्थगीत आसात. पूण ह्या नांदी दर्शन कार्यावळी उपरांत हांगा आयिल्ले संचान ही नाटकां परतून सुरू करपाची इत्सा प्रगटायल्या. श्री रामदेव वीर विठ्ठल तांचो संकल्प पुराय करूं दी अशें मागता. श्री शिरीश लवंदे हांणी मल्हार रागांत रचिल्ली ही खाशेली नांदी आनी ते नांदीचे बोल आसात. वंदन करता देवकी कृष्णा. नांदी कोंकणीत आसा, पूर्णपणान कोंकणीत आसा आनी ताजो संयोजकय शिरीश लवंदेच आसा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ यश देणे माता, शुभ यश देणे माता. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा.
देवकी कृष्ण माशेलाच्या या पंगडा खातीर एक खाशेल्यो ताळयो तुमच्या अपेक्षा आसा आनी हाजें कारण म्हळ्यार कोंकणींतल्यान बरयिल्ली ही नांदी आसा. रसीक प्रेक्षकांनो, हो सगळो कार्यक्रम जो आसा म्हणणाऱ्या लोकांक जर साथ बरी जर मेळ्ळी ना, वाद्यवृंद जर बरो मेळ्ळो ना जाल्यार ती उंचाय जी गाठची पडटा नांदीन ती उंचाय मेळूंक शकना. आयच्या आमच्या कार्यक्रमाक अशी खूब हाय लेवलाची साथ आमकां मेळ्ळ्या. आमच्या हार्मोनियमाचे आसात श्री गोपाळ प्रभू. गोपाळ प्रभू हे अनिल पेगांवकार, प्रसाद गावस, पंडित सुधीर नाईक हांच्या हाताखाला तांणी संगीताचे हार्मोनियमचे शिक्षण घेतलां. ते MA इन हार्मोनियम आसात आनी आकाशवाणीचे ते बी हायग्रेड कलाकार आसात. तांणी साथ केल्या ती खूब व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांची बरोबर, गायकांची बरोबर केल्या. कलापिती कोमकली, उपेंद्र भट, निशाद बाकरे, नांव खूब व्हडलें आसात. नांवाची एक वळेरीच व्हडली आसा आनी ती नांव जर घेवपाक जर गेलो जाल्यार 5-10 मिनटां फक्त त्या नांवाकच वतली. सो गोपाळ प्रभू, परत एकदां तांचे खातीर ताळयो जावं दी. तबल्याची साथ आमकां दिवपी आसात ते दत्तराज शेटये. दत्तराज शेटये आनी कृष्णा वेळीकर, पांडुरंग गावस, प्रकाश नायक आनी तुळशीदास नावेलकर ह्या तबलापटू कडेन ताणें शिक्षण घेतलां. आनीक महेश काळे, राहुल देशपांडे, आशाताई खाडीलकर ह्या सारक्या दिग्गज गायकांक आनी गायिकेचे बरोबर गायकांक ताणें साथ दिल्या. महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धेत सेगीत 3 वेळा तांणी उत्कृश्ट तबलावादक म्हणून तांकां बक्षीस मेळ्ळां. तांचे खातीरय एक ताळयो जावच्यो. केदार धामस्कर. केदार धामस्कर हांचे शिक्षक एक म्हणजे तांचे बापूय महेश धामस्कर, विलास पारकर आणि पंडित भवानी शंकर सध्या ते साऊंड रिकॉर्डिस्ट म्हणून आर्ट अँड कल्चरांत काम करतात. आणि निमणी सुवातेर यतीन तळावलीकर. यतीन तळावलीकर हांची जेन्ना म्हजे कडेन बायोडेटा सोदलो हांवें ताजे कडेन मागलो आनी हांव जेन्ना गुगलाचेर वचून तो सोदपाक लागलो तो बायोडेटा सादारण 2.5 पानांचो जालो आनी म्हाका प्रश्न पडलो, अरे हांव हातूंतले कितले सांगतलो म्हणून हांवें सामकें लिमिटेड सांगता. युवा सृजन पुरस्कार हो गोंय सरकारचो एक उच्च श्रेणीचो पुरस्कार तांकां मेळिल्लो आसा. हांवें फक्त तुमकां जर सांगलें जायत जाल्यार सुरेश वाडकर, श्रीधर फडके हांचे सारक्या दिग्गज गायकांक पासून ते महेश काळे ज्यांचे गायन आतां जावपाचें आसा ह्या सगळ्यांक तांणी साथ दिल्या. यतीन तावलेकर बाबा खातीरय बी तुमच्यो ताळयो जावच्यो. साश्टींतल्या असोळणे गांवचें आराध्य दैवत म्हळ्यार फातर्पेचें श्री वेताळ देवस्थान. हांगा कालो उत्सव जाता. शिमग्याचो उत्सव असोळणे गांवांत जाता. पै काणे, पै आंगले, केणी, कामत तिमले, कामत अशे वेगवेगळे परिवार माजन ह्या देवस्थानाच्या वांगडी फाटलीं 6 वर्सां श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ पुरस्कार प्रदान सुवाळ्या उपरांत रातचें जावपी नाटक सादर करीत आयल्यात. हालीं वर्सांनी ती नाटकां जायनात. ही तांची श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा कडली व्हड लागणूक जावन आसा. आतां ते सादर करतले माहरू बिहार रागांतली नांदी जय तू जयश्री वेताळ. संयोजक श्री सुदीन पै काणे.
प्रार्थना श्रीवेताळ वंदना करितो तव प्रार्थना ये तू दिगंबरा दोष वीसी शंकरा ये तू दिगंबरा दोष वीसी शंकरा विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी दिगंबरा तू येऊनी दोष वीसी शंकरा दिगंबरा तू येऊनी दोष वीसी शंकरा श्रीवेताळ वंदना करितो तव प्रार्थना ये तू दिगंबरा दोष वीसी शंकरा विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी दिगंबरा तू येऊनी दोष वीसी शंकरा दिगंबरा 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 श्री वेताळ महाराज की जय काणकोणच्यान पोळे वतना 5 किलोमीटर अंतराचेर तळपण न्हंयचे देगेर सैमान नटिल्लो मोखर्ड गांव आसा. पुर्तुगेजांच्या बाटाबाटीच्या काळांत धर्म आनी संस्कृतीच्या राखणे खातीर कांय सारस्वत कुटुंबां मोखर्ड गांवांत वचून स्थायीक जालीं. तांणी देवाची सेवा घडची म्हणून गांवांत एक पिंपळाची पेड बांदलें. ल्हवू ल्हवू थंय भजन सुरू जालें आनी 1945 वर्सा कांय महाजन तरणाटे थंय एकठांय आयले आनी तांणी पयलें नाटक सादर केलें. तेन्नाच्यान आयज मेरेन ही नाटकां सुरू आसात. तांच्या नांदीचे बोल आसात. श्री अश्वथ नारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा. ही नांदी गोंयचे नामनेचे भजन सम्राट श्री मनोहर बुवा शिरगांवकर हांणी रचल्या आनी हंसध्वनी रागांत ती सादर जाता. ह्या नांदीचे संयोजक आसात श्री शिरीश पै.
अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा नमन हे तव पदी सद्भावा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा नाटरंगी नटवी सकला नाटरंगी नटवी सकला सतत सुखावी निरसुनी भयाला सतत सुखावी निरसुनी भयाला हीच विनवणी दया पदाला हीच विनवणी दया पदाला श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा नमन हे तव पदी सद्भावा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा नाटरंगी नटवी सकला नाटरंगी नटवी सकला आ, आ, आ,
रंगी नटवी सकला सतत सुखवी निरसुनी भयाला सतत सुखवी निरसुनी भयाला भीत विनवणी तया पदाला भीत विनवणी तया पदाला श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री रामदेव वीर विठ्ठल महाराज की श्री अश्वत्थ नारायण महाराज की श्री गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री रामनाथ संस्थान हे गोंयचें एक मुखेल देवस्थान. धार्मीक कार्यावळी सामाजीक आणि लोकोपयोगी कामां करपी अशी देवस्थानाची वळख आसा. हांगाची नाटकां 100 वयर वर्सांची परंपरा आसा. श्री रामनाथ देवस्थान हे घडये गोंयचें एकमेव देवस्थान आसत जाचें आपलें एक स्वतंत्र अशें श्री रामनाथ महाजन नाट्य मंडळ आसा. ह्या नाट्य मंडळाक ताची स्वतंत्र कमिटी आसता आनी ह्या नाट्य मंडळाक अंदू 81 वर्सां पुराय जातात. महाशिवरात्रेचो उत्सव हो हांगाचो एक मुखेल उत्सव. ह्या उत्सवांत दर वर्सा 4 ते 5 नाटकां सादर जातात आनी तातूंतलें एक नाटक कंपल्सरिली संगीत नाटक आसता. उत्सवाची सुरवात मंगलाचरणान जाता आनी धुळपेटीन सोंपता. 2 दीस सांजवेळा ल्हान भुरग्यांच्या ललीत कार्यक्रम जातात. तातूंतल्यान नवे कलाकार निर्माण जातात. भूप रागांतली ह्या नाटकाची नांदी ही अतिशय सुंदर आणि श्रवणीय आसा. नांदीचे बोल आसात जय तू जय श्री रामनाथा आणि ह्या नांदीचे संयोजक आसात श्री जितेंद्र बोरकार. हॅलो हॅलो कल्पतरुषि
श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट कुंकळी ही फाटली 111 वर्सां नाटकां सादर करीत आयल्यात. नाटकां लक्ष्मी पुजनाच्या दिसाच्यान सुरू जातात आणि 5 दीस सेगीत चलतात. पयलींचे काळार खंय थंय 7 नाटकां जाताली. हातूंत फक्त थळावे सरस्वतीच काम करतात. ही नाटकां पळोवपाक शेजारच्या वाठारांतले लोक मोठ्या संख्येन हाजीर असतात. तांच्या नांदीचे बोल आसात. नमन आहे लक्ष्मी पदा आणि राग आसा कलावती. ह्या नांदीचे संयोजक आसात सुमुख केणी.
तुझी बालके अज्ञान आम्ही ती अज्ञान आम्ही ती अज्ञान आम्ही ती तुझी बालके अज्ञान आम्ही ती अज्ञान आम्ही ती तुझी बालके अज्ञान आम्ही ती अज्ञान आम्ही ती
लक्ष्मी माता की जय. श्री दामोदर संस्थान जांबावली हे पुराय गोंयचें एक जागृत देवस्थान. बाटाबाटीच्या काळार मठक्रम म्हणजे आतांच्या मडगांवच्यान श्री देव दामोदर जांबावले हाडलो. नवरात्र, आश्विन पुनव, कार्तिक पुनव, शिगमो आनी पिंडिका हे हांगाचे मुखेल उत्सव. हातूंतल्या कार्तिक पुनव, शिगमो आनी पिंडिका ह्या उत्सवांत नाटकां सादर करतात. पिंडिकेची नाटकां सारस्वत महाजन सादर करतात. शिगम्याची नाटकां मठग्रामस्थ सादर करतात. गांवचे स्थानीक कलाकार कार्तिक पुनवेची नाटकां व्हडा दबाज्यान करतात. हांगाच्या नांदीची एक खासियत म्हळ्यार ती कोंकणी आनी मराठींतल्यान सादर जाता. आयज सादर जातली ती मिश्र रागांतली केदार आनी तिलक कामोद ह्या मिश्र रागांतली नांदी ही पिंडिकेची नांदी. मठग्रामस्थांची नांदी आनी वेगळी आसा. हातूंतली कोंकणी नांदी ही पुंडलीक नारायण दांडे हांणी बरयिल्ली आसा. श्री दामोदर संस्थानाकूय 100 वयर नाटकाची परंपरा लाभिल्ली आसा. तर आतां आयकुया रामनाथ दामोदर लक्ष्मी नारायण पद नमुनी रंग मंदिरात ह्या नांदीचे संयोजक आसात मंजुनाथ दुकळे आणि अभय अग्नी.
तरी आशिल्ली श्री रामनाथ दामोदर संस्थांची नांदी हाजी फुडली सुवातेर तुमचे मुखार येता. पण एक दुसरी नांदी एक घेऊन नांदी फोंडेच्या श्री नागेश महातृ देवस्थानाची. हांगाच्या चैत्र पुनवेच्या उत्सवात नाटकां सादर जातात. म्हाजन आणि गांवचे लोक मेळून ही नाटकां करतात. भूपरागांतल्या तांच्या नांदीचे बोल आसात. जय शिवहर श्री शंकर गिरिजाधर हिम नागेश आणि हाजे संयोजक आसात श्री अजित केरकर आणि गौतमी हेदे बांबोळकर. म्हाका खबर आसात तुमकां हो कार्यक्रम आवडला आसतलो. थोडोसो कार्यक्रम इल्लोसो लांबला पूण आनी 1-2 नांदी नंतर हो कार्यक्रम सोंपतलो. 2-3 नांदी उरल्यात आनी रोखडोच फास्ट आमी करपाचो प्रयत्न करतात. देव बरें करूं.
जय शिव हर श्री शंकर त्रिशूल डमरू करी विलसत त्रिशूल डमरू करी विलसत त्रिशूल डमरू करी विलसत करी विलसत त्रिशूल डमरू करी विलसत चरणी रमितो हाच दास चरणी रमितो हाच दास देवर बालदास देवर बालदास जय शिव हर श्री शंकर जय शिव हर श्री शंकर गिरिजावर हिमनादेश गिरिजावर हिमनादेश गौरी हर श्री शशांक गौरी हर श्री शशांक जय शिव हर श्री शंकर जय शिव हर श्री शंकर जय शिव हर जय शिव हर जय शिव हर श्री शंकर भगवान श्री नागेश महारुद्र की निमणे 3 नांदी समुद्र मंथनांतल्यान काडिल्ल्या पारिजातक लक्ष्मी कौत्सुभ ह्या रत्नाची वाटणी जाले उपरांत भगवान श्री शंकरान जगाच्या कल्याणा खातीर हलाहल पचयले निमणे सुरा आणि अमृत ह्या 2 रत्नां खातीर देव आनी दैत्यां मदीं खूब व्हडलें झगडें जालें आनी तें मिटोवपाक श्री विष्णून जगत सुंदरी मोहिनीचें रूप घेतलें तीच ही देवी म्हाळसा नारायणी हिचें मूळ स्थान वेर्णा ह्या देवस्थानांत माघ शुद्ध षष्ठी ते दशमी मेरेन जावपी उत्सवांतलीं नाटकां हालींच्या काळांत बंद जाल्यात ह्या नांदी दर्शनाच्या निमतान ती परती सुरू जावची ही श्री रामदेव वीर विठ्ठला लागीं मागणी नाटकां बंद जालीं तरी लोकांच्या ओठार नांदीचे बोल आयजूय गोंयटात तर आयकुया माड्डोच्या श्री म्हाळसा नारायणी देवीच्या कलाकारांनी सादर केल्ली देश रागांतली दुर्गा कुमार नावती हांणी बरयिल्ली नांदी जय जय देवी शांत स्वरूपिणी कृपारूप तूं असुर मर्दिनी आणि ह्या नांदीचे संयोजक आसात देवस्थानचे अध्यक्ष श्री प्रेमानंद कामत
देवी शांत स्वरूपिणी कृपारूप तू असुर
सातेरी म्हाळसा नारायणी की श्री संस्थान कामाक्षी हे गोंयचें आनीक एक जागृत देवस्थान. दर उमाशेक हजारांनी भावार्थी लोक ह्या देवळाक भेट दितात. महाशिवरात्री हो एक ह्या देवळांतलो म्हत्वाचो उत्सव. हांगची दिवजां आनी नाटकां दोनूय फामाद. ह्या उत्सवांत माजन तशेंच स्थानीक कलाकारां कडल्यान नाटकां सादर जातात. नाटका आदी सुरू जावपी नांदीचे बोल आसात. श्रीदेवी कामाक्षी कुलस्वामिनी तूं देवी. तिलक कामोद रागांतली ही नांदी आनी हाचे संयोजक आसात सिद्धेश रायकार. श्रीदेवी कामाक्षी श्रीदेवी
वास असो पदकमली वास असो पदकमली श्रीदेवी कामाक्षी श्रीदेवी कामाक्षी श्रीदेवी 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 कामाक्षी जय तु जय श्री शांता दुर्गे जय तु जय श्री शांता दुर्गे देई यश दिन बालकागे देई यश दिन बालकागे कृती बघुनी जन हर्षुदे कृती बघुनी जन हर्षुदे जय तु जय श्री शांता दुर्गे जय तु जय श्री शांता दुर्गे नाट्यमाला अर्पिली तुझ नाट्यमाला अर्पिली तुझ मानुनी घे पुष्पांबरी तिज मानुनी घे पुष्पांबरी तिज स्फूर्ती द्याया धाम अंबे स्फूर्ती द्याया धाम अंबे नकरी अजी तू वेळ घे नकरी अजी तू वेळ घे जय तु जय श्री शांता दुर्गे जय तु जय श्री शांता दुर्गे देई यश दिन बालकागे देई यश दिन बालकागे कृती बघुनी जन हर्षुदे कृती बघुनी जन हर्षुदे जय तु जय श्री शांता दुर्गे जय तु जय श्री शांता दुर्गे नाट्यमाला अर्पिली तुझ नाट्यमाला अर्पिली तुझ नाट्यमाला नाट्यमाला अर्पिली तुझ नाट्यमाला अर्पिली तुझ मानुनी घे पुष्पांबरी तिज मानुनी घे पुष्पांबरी तिज स्फूर्ती द्याया धाम अंबे स्फूर्ती द्याया धाम अंबे नकरी अजी तू वेळ घे नकरी अजी तू वेळ घे जय तु जय श्री शांता दुर्गे जय तु जय श्री शांता दुर्गे शांता दुर्गे शांता दुर्गे शांता दुर्गे बोला श्री कामाक्षी माता की श्री संस्थान गोकर्ण पत्रकार जुगदम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की निमाणी नांदी येऊची पहिली एक महत्त्वाचं अनाउन्समेंट परमपूज्य श्री विद्याधीश स्वामी महाराजांच्या हस्ते फलमंत्राक्षदा आता फक्त नांदीक जे लोक पार्टिसिपेट जाल्यात त्याच लोकां खातीर ह्यो फलमंत्राक्षदा आसतल्यो सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि त्यो फलमंत्राक्षदा घेवपाक ज्या ऑर्डरीन नांदी जाल्यात त्याच ऑर्डरीन प्रत्येकान वचून त्यो घेवच्यो फॉर एग्जाम्पल पहिली नांदी जाली ती पंचतुंड नरलुंड मालधरत आणि सगळ्या पयलीं वचचें
ह्यो हांगा चलत उरतली आनी स्वामी महाराज फलमंत्राक्षता दीत रावतले तेन्ना तुमी एक विनंती पंचतुंडाच्या सगळ्या पार्टिसिपंटा लागीं तांणी परमपूज्य स्वामी महाराजा कडल्यान फलमंत्राक्षता घेवच्यो. हय ताजे नंतर चामुंडेश्वरीची म्हणजे अशा प्रकारे ऑर्डरीन त्यो वचचे. नांदीचो हो कार्यक्रम हांवें तुमकां म्हणिल्लो की हो कार्यक्रम म्हणजे एक शिवधनुश्य कशें आनी हें शिवधनुश्य पेलप आमकां शक्य जालें ऑर्गनायझींग कमिटीक तें शक्य जालें कारण आमचे फाटलें प्रेरणास्थान आशिल्लें तें म्हणजे आमचे स्वामी महाराज ज्यांच्या प्रेरणेंतल्यान हो कार्यक्रम उबो रावलो ज्यांच्या आशिर्वादान हो कार्यक्रम उबो रावलो. रामदेव वीर विठ्ठल आमच्या फाटल्यान रावलो आनी हें जर नाशिल्लें जाल्यार 575 कलाकारांक ह्या स्टेजीर हाडप अशक्य कोटींतली गोश्ट आशिल्ली. नांदी दर्शन हो कार्यक्रम सादर करपाक जो खर्च आयला तातूंतलो अंशता खर्च त्या देवळांनी केला. ताजे भायर आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटीन वेगवेगळ्या दिसांनी तालमी घेतल्यात. श्री रामनाथ देवस्थानान आमकां लॉजिस्टीक सपोर्ट व्हडा प्रमाणांत दिला. हाजे भायर श्री वल्लभ कुंकळेकर, अभय कुंकळेकर, सचिन कुंकळेकर, शशांक करंगटे, प्रसाद कुंकळेकर, भास्कर नाईक, अजिंक्य बेणे, परेश बेणे, महेश बेणे आणि राजेश तावलीकर हाणें आपल्या ताकी प्रमाण अर्थीक पालव दिला. श्री प्रवास नाईक हांणी बी व्हड्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमाक आधार दिला. ऑर्गनायझींग कमिटी सदांकाळ तुमच्या रिणाक रावपच सोदतली. ह्या कार्यक्रमाची एक ऑर्गनायझींग कमिटी आमी काडली जेन्ना स्वामी महाराजान ही जबाबदारी म्हजेर दिली. हांव फक्त निमित्त मात्र इदन्न मम हांवें कांयच करूंक ना. खऱ्यांनी सांगता ह्या स्टेजी वयल्यान हांवें कांयच करूंक ना आनी हें जें काम केलां तें खामो कशें म्हजे फाटल्यान उबे राविल्ले आमचे अभय कुंकळेकर, वल्लभ कुंकळेकर. आमचे कडेन एक इंट्रस्टींग गजाल आशिल्ली. आमचे कडेन 3 कुंकळकार आशिल्ले, 2 सामारे आशिल्ले, एक बोरकार आशिल्लो आनी एक भास्कर नाईक आशिल्लो. हातूंत भितर अभय कुंकळेकर, वल्लभ कुंकळेकर, प्रसाद कुंकळेकर आनी तातूंत अभय आनी वल्लभ हांणी खूब सपोर्ट आमकां ह्या कार्यक्रमाक केला. योगेश सांबारी ह्या भुरग्याचें हांव चड कौतूक करतां इतलेच खातीर की ह्या कार्यक्रमाक जो पळय ज्यो कितें पळय गजाली लागताल्यो संगिताची ताका ज्ञान आसा आनी म्हणून ताजो आधार जो पळय आसा ताजो तो आधार अमुल्य आसा ह्या कार्यक्रमाक. त्याच भशेन सर्वज्ञ सांबारीन आमकां टॅक्निकल सपोर्ट दिला, जितेंद्र बोरकारान ऑर्गनायझींग सपोर्ट दिला आनी तातूंतल्यान ही नांदी सुरू जाल्या. आतां तुमच्या मुखार येता ही निमाणी नांदी. ह्या सगळ्या कलाकारांक एक तुमच्यो व्हडल्यान ताळयो सगळ्या पयलीं दियात आनी मागीर त्यो आयकून दियात. ही नांदी निमाणी नांदी आसा. मराठी संगीत रंगभुमी वेलें एक सुप्रसिद्ध नाटक म्हळ्यार संगीत मानपमान. ह्या नाटकाचे हजारांनी प्रयोग आज मेरेन जाल्ले आसात आनी जायत आसात. अजुनूय ह्या नाटकांतलीं कर्णमधूर पदां लोकांच्या जिबेर घोळटात. पदांच्या इतलीच नांदी अप्रतिम अशी आसा. तर आयकुया हमीर रागांतली नमन नटवरा विस्मयकारा, संयोजक योगेश सांबारी. हॅलो 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 चेक चेक हॅलो हॅलो. नमन नटवरा विस्मयकारा, नमन नटवरा विस्मयकारा, आत्मविरोधी कुतूहलधरा, आत्मविरोधी कुतूहलधरा. नमन नटवरा विस्मयकारा, नमन नटवरा विस्मयकारा.
विस्मयकारा आत्मविरोधी कुतूहलधरा आत्मविरोधी कुतूहलधरा नमन नटवरा विस्मयकारा नमन नटवरा विस्मयकारा नमन नटवरा नमन नटवरा नमन नटवरा विस्मयकारा श्री रामदेव वीर विठ्ठल महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की सगळ्याक देव बरें करूं म्हणपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा. हो कार्यक्रम हांगा सोंपला. फाल्यां सांजचो 5:30 5:15 फाल्यां सांजचो युवा गायती रामगीता हो गीत रामायणाचेर आधारीत कार्यक्रम हांगा जावपाचो आसा. आनी हो कार्यक्रम आमचे धाकटुले भुरगे सादर करतले तेन्ना तुमी तो कार्यक्रम मुजरत पळोवचो सुखय नाकात. आनी आमच्या बाल कलाकारांक उमेद वाडोवपाची तुमी तो कार्यक्रम पळोवन देव बरें करूं.